पीएम किसान स्किमीचो 20,000 कोटीचो नवो हप्तो गोंयांत 6,000 मायक शेतकारांक लाव. मुख्यमंत्री म्हणटा 1,30,00,000 गोंयच्या शेतकारांक. गोंय पर्यटन स्थळां संरक्षण दुरुस्ती विधेयक मंजूर. तोपयांक आळाबंद घालूंक बील. 5,000 ते 1,00,000 मेरेन पायन सामान विकूंक फाटीक लागतल्यांचेर आतां एक्शन. आग्वाद किल्ल्या लागसर तामिळनाडूच्या टुरिस्टांचो नुस्तेमारांचेर हल्लो. गरी दिना म्हूण बडयले. सुरो कात्रेन हल्लो. 5 गुंड टुरिस्टांक कलंगूट पुलिसांनी उखल्ले. केप्यां सार्वजनीक गणेश मंडळाचे सर्तीक उणी गर्दी. 2-1 किलोमीटर लायन. राती सावन लायनी. लक्झरी गाडयो. मोठी मोठी इनामां. पयले इनाम BMW. दोन वर्सांत सोऱ्याच्या दुयेंसान 650 जाणांक मरण. 2,000 वयर दुयेंती. म्हयन्याक 27 मरणां. चडशे 41 ते 50 वर्सांचे बायलां दुयेंतींचो आंकडो वाडटा. म्हापशेचे इश्यू घेवन गट. काँग्रेसीची निदर्शनां. रस्ते काबार. बस स्टँडाची दयना. रवींद्र भवन हुमकळटा. कर्नाटकींचो खंय कन्नड भवनाचो प्लान चल्ला. सरकाराचेर फार. 2008चे मालेगांव स्फोटाचे केशीत ATS अधिकाऱ्याच्या मोहन भागवताविशीं खुलाशा उपरांत आनी एक खुलासो. साध्वी प्रज्ञा म्हणटा मोदीचे नाव घेवन पिट्टाले. 7 ऑगस्टासावन अमेरिकेचे भारताचेर 25% आयात शुल्क लागू. पाकिस्तानाच्या करात कपात. पाकिस्तानात तेलाचे मळार गुंतवणुकीची ट्रंपाची घोषणा. धर्मांतरण आणि मानवी व्यवहाराच्या आरोपाचेर शुक्रारा छत्तीसगडात अटक केल्ल्या केरळाच्या दोगांय मांद्रींक जामीन. ट्रंपान पेनल्टीची घोषणा करचे आदींच खंय भारतान रशियन क्रूड ऑयल आयात बंद केल्ली. भारताचें बरें पावल म्हूण ट्रंपाचो दावो. भारतान भायर आयलो.